सावर्डे 70चो व 25 वर्सां पोरनो अशीर पूल हो पूल लोकांक चलून वचूंक आनी 4 व्हिलरांक मात मेंटेनन्साक आयिल्ल्या ह्या पुला वेल्यान पॅसेंजर बसी चल्ल्यो। ह्यो गाडयो येवच करतना भुरग्यांक पुलाच्या कठड्याक असो गळो मारचो पडटा म्हणून प्रुडंटान आयतारा रिपोर्ट केल्लो। प्रुडंटाच्या ह्या रिपोर्टाची सीएमओन 24 वरां भितर दखल घेतली आनी सोमारा सकाळी पालकांच्या मागणे प्रमाण होमगार्ड सुवातेर हाजीर। आम्ही सगळी भुरगीं मुख्यमंत्र्याक थँक्यू म्हणटा, तेणी हांगा पुलीस दवरल्या बद्दल प्रुडंटाक थँक्यू म्हणटात, तेंच्यांनी आमकां हांगा पुलीस बी घातले म्हणून बातमी बी केली म्हणून थँक्यू। की भुरग्यां येता आसतना 4 व्हिलर गाडी गेली जाल्यार तांकां त्रास जाता, पुलाच्या कठड्याक गळो मारून रावचें पडटा, अशें म्हणून आमी एक प्रुडंटान आमची हें घेतलेली सगळ्या भुरग्यांचे घेवन आनी तेजी ताबडतोब मुख्यमंत्र्यान दखल घेतली। हेजे पयल्यान पयली मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता। तशेंच प्रुडंट मिडियाची जेणी ही न्यूज केलो, आमची ह्या प्रुडंटान ही बातमी केल्ली आणि ते बातमेची माननीय मुख्यमंत्र्यान आमची दखल घेऊन सिक्युरिटी हांगा दवरल्या, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचे आभारी असा। तशेंच ही बातमी केल्याबद्दल प्रुडंट मिडियाचो अत्यंत आभारी असा। सकाळी दनपारा स्कुलाच्या वेळार ट्रॅफिक कंट्रोलाक हो होमगार्ड आता थंय आसतलो। सकाळी 7 ते 8:30 मेरेन आणि दनपारा 1 ते 2:30 मेरेन पुलाचेर 3 होमगार्ड दवरल्यात। गायच्यान हांगा रावप हांगा ट्रॅफिक सेलांतल्यान टायमींग आमचो आतां 7 ते 8, 8:30 आनी लास्ट मागीर 1 ते 2:30 4 व्हिलर सोडप ना, म्हणजे प्रॉब्लम जाता न्हू तांकां जो तेन्ना 4 व्हिलर ब्लॉक करून दवर। सोनाच्या भुरग्यांक स्कुलात पावतले जाल्यार साधारण 3.5 किलोमिटरांची पायपीट। पालक त्या वाठारात बालरथूय मागतात। आणि आमकां एक आतां सद्या बस जाय, भुरग्यांक क्लास आसता, म्युझिक क्लास आसता, सगळे क्लास आसता, तेंच्या खातीर आमकां एक बस जाय। तुमकां बस ना बालरथ बी? ना, सगळ्या सिटींनी आणि गांवांनी सगळ्यांक बस आसता, आमकां हांगा बस ना। कितके चलता तुमी? 4-5 किलोमीटर। अशी विनंती एक माझी पालक या नात्यान आसा की हांगा 25 भुरगीं आसा सोनारसून हांगा येवपी, साधारण 3-3.5 किलोमीटर अंतर आसा, तेन्ना तांकां मिनी बालरथ एक त्या पुलावरसून वयता असो एक तेंची वेवस्था केल्यार भुरग्यांक समाधान जातलें। कारण भुरगीं म्हणटा बाकीच्या शाळांनी सरकारान बशी घातल्या, आमकां कित्याक ना अशी भुरगीं म्हणटा, कित्याक 5वीची भुरगीं ल्हान आसता, तांकां हांगासून सुद्दां बशीर चडोंक वचोंक तांकां त्रास जाता, तेन्ना ती एक सोय आमची केल्यार अत्यंत आमी तुमचे उपकारी आसतले। बारीक पूल असल्या कारणान व्हडली बस बालरथा सारको वचूंक शकना, पण निदान हांगा पर्यंत सुद्दां जरी आमच्या गांवांतसून हांगा पर्यंत बालरथाची जर सोय केली की सकाळी हाडून हांगा सोडले तांकां आणि दनपारां ते त्या टायमार व्हरपाक येवन अशी जर सुद्दां सोय केल्ली जाल्यार तरी ती एक आमकां खूब हें जातली। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।